पहिलो जो विषय आसा जो लाइफ गार्ड दृष्टीचे जे कामगार आमचे म्हणजे सगळे गोयचे जे आमचे जवळ जवळ 450 ते 500 हे लाइफ गार्ड आसा सगळे गोयचे आसा तरणाटे आसा त्यांका ही दृष्टी कंपनी आसा ती हॅरेसमेंट करता म्हणून त्यांनी स्ट्रायकार गेले जाल्यार आमच्या या पर्यटन मंत्री जो आसा बाबू आसगांवकर जेका आमी जेणे एक मिशन तयार केला मिशन 30% कमिशन आणि अशें करून तो या दृष्टी कंपनी प्रोटेक्ट करता तेणे या भुरग्यांचो मात्तूय विचार करनासतना आज परत एकदा स्टेटमेंट केल्लो आसा फाटली 25 दीस हे लाइफ गार्ड आपले एज्युकेशन चालू केला फाटले 2 दीस आमी फोंड्या वचून जे स्विमिंग पूलाचेर नवे भुरगे जे भायले म्हणजे महाराष्ट्रातले कर्नाटकातले हाडले तांकां ट्रेनिंग दिवप ही दृष्टी कंपनी चालू केल्ली आसा फोंडा थंय आमी वचून 2 दीस प्रोटेस्ट केलो जाल्यार होच आमचो पर्यटन मंत्री थंय जी इन्चार्ज आसा तिका फोन करून धमक्यो घालता की सगळ्यांक थंय ट्रेनिंग करपाक अलाव करपाचें ना जाल्यार तू तर अलाव करना आपूण पुलीस घालून थंय अलाव करतलो सगळ्यांक म्हणजे ही जी दादागिरी तेणे आज चलयल्ली आसा तिका आमी काल चॅलेंज केल्लें त्या प्रमाणे तेणे आज परत स्टेटमेंट काढला आणि परत एकदा धमकी दिता तो 7 दिसा भितर तो सगळ्यांक जॉइन जावंक सांगता हांव ह्या आमचो टुरिझम मिनिस्टर आसा ताका विचारूंक सोदता तुजी धमकीची भाषा तू खंयच्या जोराचेर म्हणजे मारता यू आर ए इलेक्टेड मेंबर तुका आमी निवडून दिला ती आमकां दादागिरी दाखोवपाक न्ही हे भुरगे जे दृष्टीचे लाइफ गार्ड आसा जे तरणाटे गोयचे ते म्हणजे कितें तुझे मडगावचे गांधी मार्केटातले कामगार न्ही अशीन हे आमचे जे टुरिझम इंडस्ट्री एकूच जी उरलेली आसा आमचो मायनिंग सोपून जाल्यार आता टुरिझम उरला ते सोपोवपाचो हो पर्यटन मंत्री आता फुल प्रयत्न करता त्याच्या खातीर आमी सीएमाक अपील केल्ले की ह्या पर्यटन मंत्र्याक ताबडतोब तुम्ही त्याचो राजीनामो स्वीकारा ताका हितूंतल्या मिनिस्ट्री तेजी काढून घेयात आणि खंय तरी सरकार तुम्ही वाचयात अशें म्हणून आमी सीएमाक अपील केल्ले सो हांव परत एकदा बाबू आजगांवकाराक सांगता की तूं आमकां धमक्यो दिवं नाका ह्या धमक्याचो परिणाम तुकाच भोगचो पडटलो आनी हांव सीएमाकूय अपील करता की बाबू आजगांवकाराचो ताबडतोब तांणी राजीनामो स्वीकारचो आणि हे दृष्टीचे भुरगे आसा त्यांची मागणी आसा तांकां डिपार्टमेंटाच्या अंडर घेवपाचे ती मागणी आमची पूर्ण करची।